नमस्कार. सध्या आम्ही आसात तेमवाडा मुर्जी ह्या वाठारांत आणि ह्या वाठारांत एक अनिल नाईक हाणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की आपल्या जागेत जे थळावे मच्छीमार बांधव आणि इतर नागरिक आशिल्ले तांच्यांनी CRZ बांधकामा नियमाचे उल्लंघन करून व्हडा प्रमाणात बांधकामां केल्यात आणि कागाळ केली आणि ताचो आदेशय आयल्लो की वट्ट 10 नागरिकांची जे मच्छीमार बांधव असतले नागरिक असतले तांची वट्ट 23 बांधकामां लहान व्हड बांधकामां काहींनी आपल्या घरांचो विस्तार केल्लो आणि तो विस्तार केल्या उपरांत ही बांधकामां व्यावसायीकरणय केल्ले आसा असो आरोप थळाव्यान जे आमचे भटकर आसात तांणी केल्लो आणि आताच 17 जुलै ते 23 जुलै मेरेन ही बांधकामां मोडून उडोवची असो आदेश दिल्लो आसा आणि त्यानुसार आयज हांगासर पोलीस यंत्रणा मामलेदार जे PWDचे कर्मचारी आणि इतर यंत्रणा आयिल्ली आसा ही बांधकामां मोडपा खातीर आणि एका वाटेन सगळ्याक भंय दिसलेलो आसा. लोक भियल्ले आसा ही घरां वयतात की काय आणि ज्या पद्धतीने CRZचे उल्लंघन करून जायती घरां लोकांनी बांधल्यात व्यावसायीकरण केल्ले आसा. थळाव्यांनी काही बिगर गोमंतकीयांक जमनी विकिल्ली आसा आणि आमी जर पळयले जाल्यार पुराय ह्या वाठारांत जर आमी मांद्रे मतदारसंघान एक लक्ष मारलो जाल्यार थळाव्यांची घरां आसा तांकां सुरक्षा दिवपाची गरज आशिल्ली पूण त्या लोकांकूय आतां सुरक्षा मेळना. राजकर्ते वेळोवेळेर तांकां आश्वासनां दिता की आमी CRZांतली तुमची घरां वाटयतले, तुमचे ल्हान ल्हान वेवसाय आसा ते वाटयतले पूण आमी पळयता की ल्हान वेवसायांचेर आणि थळाव्यांचे नागरिकांचेर रोखडीच कारवाय जाता आणि व्हडा प्रमाणांचे बिगर गोमंतकीने हांगासर हॉटेलां घेतल्यात, जमनी घेतल्या आणि व्हडा प्रमाणात हांगासर बिल्डिंगे बांधलेले आसा, रेस्ट हावजां बांधलेले आसा, रिसॉर्ट बांधलेले आसा, 3 मजली 4 मजली तांचेर केन्नाच कारवाय जायना आणि हो कायदो थळाव्यांकूच लागता, भायल्यांक कित्याक लागना होय प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर.